Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, कुशलव रामायण गीत गा. सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, सम्मुख राम प्रभु श्रीमान, कुशलव रामायण गीत गा. कुशलव रामायण गीत गा. राम म्हटले का रामायणचो विषय येता, पण आयच्या डेटीन जर आमी राम म्हटले काय कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाता. बट आमी ह्या कॉन्ट्रोवर्सीचेर या नाका, बट हेजो मायथॉलॉजिकल एस्पेक्ट आनी मोर इम्पॉर्टंटली आमी म्हाका दिसता ल्हानाचे व्हड जाले ते ऑल इंडिया रेडिओचेर गीत रामायण आयकोन. कोण जर आयकोंक ना जाल्यार म्हाका दिसता कार्यक्रमान खंय ना खंय तरी आमी गीत रामायणाचे खंय ना खंय एक दोन सॉंग्स तरी आमी डेफिनेटली आयकले आसतले. आयज जे आमच्या वांगडा व्यक्तिमत्व आसा ह्या काजुल्या ह्या कार्यक्रमान ते आसा दत्तप्रसाद दत्तात्रय जोग. आतां हांचे आनी गीत रामायणाचें रिलेशन कितें हें सगळें जाणून घेवपा खातीर आयज आमी मुद्दम तांच्या भेटीक हांगासर आयला. दत्तप्रसाद, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनींग इन दीस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. काजुलो, तुमी वेवसायान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काम करता. बरोबर. तुमचो आनी ह्या गीत रामायणाचो सुरवात संबंध खंय सुरू जाली आनी कशें हो प्रवास सुरू जालो? ओके, नमस्कार. सगळी सांगपाक आवडटलें तुमकां की ज्या वातावरणात आमी आतां बसल्या, हो आमचो गांव सोनाळ आनी म्हज्या घरांतलें वातावरण हें सगळें गीत रामायणमय वातावरण अशें म्हणपाक जाता. म्हज्या बाबानूच म्हाका हे संस्कार दिले. आनी गीत रामायणच न्ही तर विविध भारतीय संगीत, मराठी संगीत जें आसा, नाट्यगीत, भावगीत, सुधीर फडके, गदी माडगुळकर, लिखाण आनी गायन असं एक समृद्ध वातावरण म्हाका मेळ्ळें ल्हानपणा पासून. सो तो ल्हानपणा पासून आयिल्लो संबंध आसा गीत रामायणा कडेन. ओके, म्हाका एक सांग की हो प्रोजेक्ट करपाचो म्हणजे गीत रामायण जे मराठीन जाला ते हिंदीन ट्रान्सलेट करपाचें, ही पयली आयडिया संकल्पना कशी येयली? कोण तुका अप्रोच जालो काय तुज्याच मदीं ही आयडिया आसली आनी आयज ह्या प्रोजेक्टाक तुज्या लोक सगळे कशे पळयता? हांव हांगांतल्यान गुजरातय आशिल्लो. एक 2 वर्सां हांवें शिक्षक म्हणून गुजरात काडले, अहमदाबादच्या लागीं. सो थंय म्हजी कंडिशन अशी की हांव ह्या वातावरणान आयिल्लो मनीस, म्हाका थंय खूब कितें कळटा. नाट्यगीत खबर आसा, गीत रामायण, पूण आयकयतलो कोणाक? थंयतल्या लोकांक मराठी कळना. सो हांवें हिंदी बरोवपाक सुरवात केली. आनी एकदम असो ज्या कॉलेजीन हांव शिकयतालो थंय पूर आयलो आनी कॉलेज तुटलें गांवा पासून. सो आमी सगळे शिक्षक हे सायडीन, टिचर्स, आनी कॉलेज ते सायडीन, आनी मागीर सुटी 2 दीस मजा. सो आमी एका आमच्याच कलिगाच्या घरांत बसलेले आनी भेंड्यांनी खेळप मागीर. सो तेन्ना हांवें एक गाणें जें आशिल्लें ताका हिंदीन कन्वर्ट करून डायरेक्ट म्हटलें थंयसर. आनी तांच्यांनी विचारलें म्हाका, ये किसने लिखा है? लिखा तो गदीमा जी ने है, मैंने थोड़ा उसको हिंदी में किया. तो ये बनाओ यार, बहुत अच्छा है मैंने कहा. एंड दीज फ्रेंड्स दे अप्रिशिएटेड मी एंड इट स्टार्टेड. दॅट नाईट आय ट्रान्सलेटेड 1 सॉंग. आनी मागीर हो प्रवास फाटली 13-14 वर्सां इल्लो इल्लो जमता तसो करीत रावलो. ओके, एट युअर पेस हो प्रवास तुजो सुरू आसा. हांवें फोर्स करून ना स्वताक तो काडपाक. ओके, तें फुडें सांगता कित्या खातीर. म्हाका एक सांग, व्हडली व्हडली नांवां ह्या प्रोजेक्टाचेर डिपेंडंट आसा आनी म्हाका दिसता खुबशे स्टोरीज म्हाका दिसता आमी ल्हानपणा पासून आयकल्या. म्हाका जे हे जनरेशन जे आसा, मिलेनियल जनरेशन, म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी तांचो संपर्क आयला आसतलो गीत रामायणांत. बरोबर, नक्की. वॉज इट एवर अ प्रेशर? बिकॉज तूं म्हणटा की आपण हे 15 वर्साचो प्रवास तुवें खंयच सिरियसली तो म्हाका दिसता करपाक जाय असो हळूहळू मागीर डेवलप जालें. बट खंय प्रेशर आसलो? पयलीं करतालो तें स्वांत सुखाय. म्हणजे कितें हांवें करप, हांवें वाचप आनी कशें आसा घरान बाबाक दाखोवप. पूण करता करता तें सिरियसली बरें जावपाक लागलें. मागीर पयलीं एक गोश्ट कोणा कडेन दिवची पडटा चॅकिंगाक. सो प्राथमीक रित्या म्हाका किशोर भावे, जे म्हज्याच डिपार्टमेंटाचे सिनियर ऑफिसर आसात, आमचें रिलेशन बरें आसा. भाई शेखर पणशीकर जे सावंतवाडीचे, हांचे हांव निवेदक म्हणून काम करता गीत रामायणाचें. सो सहज तांचे कडेन वळख. सो मागीर वॉट्सॅपाच्या माध्यमांतल्यान हळूहळू किंवा पयलीं फोनाचेर जरा बघा हे कसं वाटतंय. मागीर तांच्यांनी सांगप छान होतंय रे, जरा अजून हे कर. मागीर म्हाका दिसलें हें सिरियस आसा. आनी मागीर म्हज्या बाबान म्हाका एक कान गोश्ट सांगली, तूं जें काम करता तें गदी माडगुळकराचें काम आनी सुधीर फडकेन तांच्यांनी ताका एका उंचीचेर व्हरून दवरलां. जें कितें करता तें बरें कर, नाजाल्यार हांव पयलीं आसतलो तुका क्रिटिसायज करपी.
सो हांवें तें लक्षांत धरलें आनी देन म्हाका दिसलें की हो दर्जा सकयल करून म्हाका कांय नाका. सो ती 13-14 वर्सां हो दर्जा सोदपाक गेल्लेली आसा. गझलकार म्हणून काम करतना म्हाका दिसता हांव परत एका म्हयन्यान तुमकां आनी एका भाशेंतलें करून दिवपाक शकता, पूण ती मजा येवपाना. ओके. ती मजा येवपा खातीर ती दर्जा जाय आनी त्या दर्जाच्या फाटल्यान हो काळ गेलो अशें म्हाका दिसता. सो म्हाका दिसता प्रश्न आसलो कानान सांगपाचें आनी कान पिळपाचो. सो हेच्या मदीं तुमी वाट काडली आनी हो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट केलो. ऑब्वियसली तुमचो बॅकग्रावंड असो कितें, बिकॉज हिंदीन खंयची ट्रान्सलेट करप, खंयच्याय भाशेन ट्रान्सलेट करप, तर ताचेर प्रभुत्व आसपाक जाय, भाशेचें प्रभुत्व आसपाक जाय. हिंदी वॉज ऑलवेज युअर स्ट्रॉंग पॉयंट? ना, म्हाका दिसता की भाशा हो म्हजो स्ट्रॉंग पॉयंट. मनीस एका खंयच्या भाशेन स्ट्रॉंग आसत जाल्यार दुसरी भाशा ताका वश जाता. हो आमचो सिद्धांत आसा, आमच्या भारतीय संस्कृतीन तरी मानलो वता. आनी म्हजो बाबा किर्तनकार, सो तांचें जें कितें किर्तनकार हो सगळ्याची एक एकाडेमी कशी आसता ती. तो कवी आसता, तो गायकूय आसता, अभिनेतो आसता, सगळें आसता. सो तें एक कितें रसायन म्हाका जें आयलें, दॅट कॅमिस्ट्री, तातूंतल्यान म्हाका प्रेम निर्माण जालें. आनी बाकी अभ्यास तुमकां वयर व्हरता. सगळें कितें शिकून येना, म्हणजे पयलींच कोणाक कळना, मागीर अभ्यासान येता. सो अभ्यासान तें आयिल्लें प्रभुत्व आसा. गदी माडगुळकरांची भाशा ही बऱ्या दर्जाची मराठी आसा आनी तिच्यान संस्कृत भाशेचो खूब वापर तांच्या शब्दांचो केल्लेलो आसा. सर हें सगळें पळयल्यार हिंदी कडेन वतना तें खूब त्रासक ना, तें सोंपें आसा. राम आमकां मराठमोळो दिसता, कित्याक आमी ल्हानपणा पासून गदिमांचीच गाणी आयकत. फॉर एग्जाम्पल तुमी हें आयकलां आसतलें की राम जन्मला ग सखी राम जन्मला, अशें दिसता की ती एक मराठी संस्कृतींतली मराठी बायल म्हणटा हें गाणें, किंवा त्यो दासदसी म्हणटा. पूण ही गोश्ट कितली खरी आसा, कारण राम हो मराठी संस्कृतीचो न्ही, तर तो उत्तर प्रदेशी आसा, त्या सायडीतलो. सो ताका तांच्यांनी मराठी शब्दान मांडला आनी आपलोसो केला. आतां आमचें काम आशिल्लें रामांक परत हांगासून युपीक धाडप, परत हिंदीच्या लोकांक तो आपलो आपलो दिसपाक जाय. सो काही गाणी असली ती कितें, आतां सावळा ग रामचंद्र माझ्या मांडीवर न्हातो, हाका तूं हिंदी कितलो साथ चडोवपाक वतलो आनी तो कितलो साकार करतलो, कारण ती चालच अस्सल मराठी माझघरांतल्या एका गिताची चाल आसा. सो तें डायजेस्ट जातलें युपीक, हो प्रेशर, तातूंतल्यान मार्ग काडप, ही मजा. ऑब्वियसली चॅलेंजूय बीन आनी मजाय बीन. आतां चॅलेंज एस्पेक्ट पळयतना आमी हांगासर मोठे मोठे बुक्स पळयता. ऑब्वियसली म्हाका दिसता दिस मायट बी वन ऑफ द बुक्स दॅट यू आर रिफरिंग. येदे व्हडले ग्रंथ किंवा येदे व्हडले बुक्स टच करप, तितूंतल्यान अभ्यास करप आनी तातूंतल्यान ते कन्वर्ट करप, ह्या प्रवासान तुका कसले कसले बुक्साचो आधार घेवचो पडलो? मनशा म्हण तुवें सांगली. आतां पुस्तक म्हटल्यार सगळ्यान वयर जें आसा हें मराठी गीत रामायण. हातूर फक्त हांव सगळें जें कितें आहा तें चुकचें न्ही, म्हणजे म्हाका गाणी सगळीं तोंडपाट आसा मराठी, पूण तरी सुद्दां एक रेफर करचें पडटा. सो हें मराठी मूळ गीत रामायण. सो हातूंतल्यान वेगळें कांय ना, जी गाण. आनी हे जे दोन तुमकां पुस्तकां दिसता हे ताका हिंदी थिसारस म्हणटा, हे व्हडले शब्दकोश, आनी तातूंत संदर्भय आसता, म्हणजे बेश्टे वर्ड टू वर्ड मिनींग न्ही, तर ताका ज्यो लागलेल्यो गजाली आसता त्योय मेळटा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तुमकां हांगा कुळागर दिसता, तर कुळागर हाचोच अर्थ आसचो ना, तर कुळागराशी निगडीत वस्तू थंय मेळटलो. ताका व्याख्यान कशें हिंदी वापरप, ताचें व्याकरण स्वरूप कितें, अशी स्वरुपां दाखोवली. तर ह्या ग्रंथांचो म्हाका मदत केन्ना घेवची पडली, ही लास्ट स्टेजीक घेवची पडली. हाच्यो 2 स्टेजी आशिल्ल्यो. मनीस कितें करता, जें सोंपें आहा तें पयलीं करता. सो हांवें 56 गाणी आशिल्ली, 56 गाण्यांतली म्हाज्या हिंदीक जी म्हाका सहज लोकांक सांगपाक जाताली ती पयलीं केली. आनी काही गाणी अशीं आसली की तांचे कडेन म्हाका सर्कसूच करची पडटाली. जाय जाल्यार ती हांव एका दिसान करून दितालो, पूण तें कशें जातलें, ताचो दर्जा सकयल वतलो आनी ते लोक हांसताले खंय तरी. कदाचित वयर वयर लोक बरें म्हणटले आनी जो जाणकार आहा तो हांसतलो. सो म्हणून म्हाका तो करपाक जातालो, ते शब्द म्हाका घालपाक जाताले, पूण ते शब्द योग्य न्ही. सो हे संदर्भ ग्रंथ केन्ना पिक्चरान आयले, तर जेन्ना सोंपें काम हांवें पयलीं केलें आनी काही गाणी आसली तांच्या खातीर खास शब्द जाय आशिल्ले, तर ते शब्द सोदपा खातीर म्हाका कितें तरी जाय आशिल्लें. आनी तुमकां खबर आसा की मराठी टू इंग्लीश डिक्शनरी मेळटा, पूण मराठी टू हिंदी कितें मेळप खुबशें कठीण. हांवें बरेंच सोदलें आनी हांव मराठी गझल ह्या गोश्टीन इनवॉल्व आसा. सो मुंबय वचप खूब फावटी जाता. सो मुंबय अरुणोदय भाटकर नांवाचे एक विद्वान आसा, तांच्यांनी म्हजो हो प्रोजेक्ट तांकां हांवें सांगलेलो अशें अशें हांव करतां, आनी म्हणलें म्हाका हांगा अडचण आयल्या. तर त्या मनशाचो एक बरो छंद की तो अशा तरणाट्यांक जेंकां कितें तरी गरज आसा पुस्तकांची, तो आपल्या पयशांनी ही सगळीं हजारो रुपयांची पुस्तकां फुकट धाडटा. सो ताणें एक दीस म्हाका गिफ्ट दिलें, हांव मुंबय वतना इकडे ये म्हणालो, आनी हें म्हाका तेंच्यांनी दिलें आनी ह्या मुळे तुजो काम होणार. आनी खऱ्यांनीच तें वरदान जालें. त्या दिसा राती हांवें अडलेलें गाणी आसलें तें पुरें केलें आनी फुडली म्हाका एका वर्सान हांवें हे ग्रंथ वापरले आनी एक 14 गाणी म्हजी उरलेली ती केली.
ओके बाकी जे सुरुवात केली ते सगळ्या घरातले मटेरियलाचेर म्हणजे ओके स्वताचे आपण स्वतःचे आत्मसात बाबा केले. विचारप किंवा अशा काही गोष्टींचो विचार करप चिंतन हे महत्वाचें गीत रामायण हो विषय चिंतनाचेर आसा ओके तुवें आतां म्हाका दिसता ह्या इंटरव्यून बरीचशी नांवां मेन्शन केली जी हांगासरली गोंयची असली सावंतवाडी सारके तुजे लागचे परत मुंबईचे तुजे आतां कोणें तुका गिफ्ट केले बरीचशी नांवां आसा अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल आणि तुजी टीम वॉट इज द हांव वयल्यान सकयल येता सगळ्यान फर्स्ट हें सगळें आयज भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालया कडेन पावलें आनी थंय वचपा खातीर म्हाका प्रेरणा दिवपी म्हटल्यार ज्यांच्यांनी गीत रामायण बरयलें ते गदिमा ते आयज ना पण तांचें 100वें वर्स सुरू आसा सुधीर फडकेंचें 100वें जन्मशताब्दी सुरू आसा आनी तांचे वारस म्हणजे श्रीधर माडगुळकर अनफॉर्च्युनेटली फाटल्या 2 म्हयन्यान ते वारले सो आतां तांचो नातू आसा सुमित्र माडगुळकर जो म्हजो बरो मित्र आसा आनी ते म्हाका गेलीं 5 वर्सां संपर्कान आशिल्ले अधून मधून की हांव हें काम करता म्हणून जेन्ना म्हजें काम बरेंचशें पूर्ण जालें तेन्ना हांव तें तांकां दाखोवपाक गेलो आनी तांच्यांनी म्हाका गदिमा ज्या कोचाचेर बसून गीत रामायण बरयताले थंय म्हाका बसपाक दिलें आनी सगळ्यांनी तें आयकलें म्हजें तांकां विश्वास आसलो की बरें जालें आनी म्हाका दिसता की त्या दिसा सगळे पुरस्कार म्हाका मेळ्ळे आनी सगळ्यांत व्हडलो रिस्पेक्ट हय. आनी तांच्यांनी आनी तांचो अक्षरशः सांगता की पंचवटी हो तांचो बंगलो ह्या जाग्यार गदिमांनी हें बरयलें तांचो असो फाटल्यान तैलचित्र आसा आनी समोर हांव बसलां म्हाज्या समोर ते सगळे बसले आनी हांव तांकां वाचून दाखयतां अशें आनी मागीर तांच्यांनी सांगलें की अतिशय सुंदर आसा तुका आमी जाय ते सपोर्ट दिता आनी मागीर तांच्यांनी म्हाका सगळ्यो परवानग्यो दिल्यो कॉपीरायट्स जस्ट बिफोर 2 years ते सगळें तांच्यांनी दिलें आनी तांच्या बळार हांव खंय तरी फुडें आयलो आनी मागीर हें सगळें सुरू जालें जेन्ना म्हजे कडेन ते परमिशन आसा ही गोश्ट कळ्ळी तांच्यांनी पर्रीकर सराक एक पत्र बरयलें पर्सनली मातशें म्हाका कांयच सांगूना पर्सनली बरयलें अनफॉर्च्युनेटली पर्रीकर सर खूब सीक आशिल्ले बट बाकीच्या सगळ्या मिनिस्टर्सनी खुबशे ते मनार घेतले तातूंत गोविंद गावडे सर आसा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचे हांगातले आमदार आनी आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसा तांच्यांनी सांगलें की गरज लागल्यार म्हजी मदत सांग आपूण करतलो सो सगळ्यांचो एक आशिर्वाद मेळ्ळो तेन्ना प्रमोद सावंत सभापती आशिल्ले आतां ते मुख्यमंत्री आसा मागीर दोनी खासदार श्रीपाद भाऊ आनी सावयकर सर ह्या सगळ्यांनी हो गीत रामायण आरे इतलें तुवें बरें केलां आमी तुज्या वांगडा आसा हय आनी ताच्या उपरांत गडकरी सरांनी ताच्या आशिर्वाद दिले आनी त्यांच्या सगळ्यांनी मेळून एक रिकमेंडेशन दिलें की हो प्रोजेक्ट इतलो सुंदर आसा हो प्रसारण मंत्रालयान करचो आनी तो कित्याक करचो तर ताच्या फाटल्यान एक गोश्ट आसा तुमकां आश्चर्य जातलें की पयलें जें गीत रामायण आसा मराठी तें मराठी भाशेंतलें आसूनय भारत सरकारानूच प्रकाशीत केल्लें इट वॉज इन 1953 हातूंय आनी एक योगायोग आसा 1953 गीत रामायण जालें तेन्ना एका गोंयच्या मनशाचो हात आशिल्लो शशिकांत लाड हे गोंयचे मडगांव आतां तांचो चलो आसता मडगांव ताहे गदिमांचे मित्र ते ताका सदांच सांगता अरे कितें तरी बरय रे रामाचेर त्या प्रेरणेन तें बरयलां तांणी थंय ताचें नांव मेन्शन केलां इन 1953 गोंयकारा खातीर हांवें केलें म्हणून आयज 65 वर्सां नंतर परत गोंयकारांची जी टीम आसा आमची आनी आमी हें ऑडियो एज वेल एज पुस्तकाच्या रुपान आमी तें करपाक फुडें सद्या पुस्तक जाता बेगीनूच मिनिस्ट्री तें रिलीज करतली आनी ऑडियो आमचो इन प्रोसेस आसा सो असो एक चित्र आसा हो प्रवास करतना आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता एनादर 10-15 years डावन द लायन 20 years डावन द लायन तुका दिसता ऑल दीस वूड बी ट्रिविया बेस्ड फाल्यां सकाळी यू वील बी टेलिंग द स्टोरी की हो एक आपण युनिवर्स हिंदीन केलो आनी ह्यो सगळ्यो आपल्यो ट्रिवियाज नक्कीच आसा अशें प्रत्येक गाण्याची एक गोश्ट तयार जाता एक कथा तयार जाता आनी अशे अनुभव आसा करपाक बसतना पयलीं दिसतालें की हें जातलें पूण 8-9 कडवीं तें चलोवचें पडटा पयलीं सांगता की तुमचें गाणें 3 ते 4 कडव्यांचें आमचें आसता गदिमांचें गाणें 8 ते 9 कडव्यांचीं जाता सो तें एक कितें सादलें म्हणून जालें ना तें 10 कडवीं सादपाक जाय दुसरी गोश्ट कशी काही गोष्टी आसा ज्यो हिंदीन ना ज्यो मराठीन आसात आतां आमी मराठीन मनी म्हणटा हिंदीन खंय आसा मनी मन के अंदर ते इतलें लांब जातलें आनी ती ओळ वाडटली ओळ वाडली काय ताका चाल बसपाना सो ह्या सगळ्याचो विचार करतना कितें करचें मागीर अश्यो खुबश्यो गोश्टी हांवें केल्यात जश्यो मराठीन गित्रां गदिमांनी म्हटलेलें आसा की ते प्रतिभेच्या आम्रवनातील वसंत वैभव गाते कोकिळ हें हिंदीन करपा खातीर बरीच सर्कस जावन तें विद्रूप जावं शकतालें सो ताका मागीर प्रतिभा रूपी आम्रतरू स्थित बसंत वैभव रामायण गीत थोड्योश्यो कल्पना हालोवच्यो पडल्यो प्रतिमा आनी प्रतीक जे म्हणटा ते थोडेशे हालोवचे पडले वापरले तेच पूण तांचे प्लेसीस बदलल्यो सो अश्यो गोश्टी घडोवच्यो पडटा कठीण आशिल्लें बाकी बऱ्योचश्यो अश्यो गोश्टी आसा जे तुमकां चिन्मय कोल्लटकर सांगतले की चाली बसयतना कितें मजा आयली ओके बरें आयज जेन्ना हो प्रोजेक्ट तुमचो गोवा बेस्ड न्ही किंवा महाराष्ट्र मराठी सर्कलांनी जाल्यार आयज तो हिंदी भाशीक ऑडियन्सा कडेन वता वाचकां कडेन पयलीं वता ताच्या नंतर फुडें त्या प्रोजेक्टा कडेन उलया आमी बट आयज जेन्ना हो वाचकां कडेन वयता हिंदी इज अ लार्जर बेज तेन्ना तुमकां कितें दिसता की वील इट क्रिएट इम्पॅक्ट
जो काही 53 जो इम्पॅक्ट जालो आयज मेरेन आमी त्या इम्पॅक्टान आसा अजून तो प्रभाव आसा तुमकां दिसता? डेफिनेटली नक्की दिसता, कारण ज्यो चाली आसात त्यो एव्हरग्रीन चाली आसात. त्यो सुधीर फडकेंच्यो चाली ह्यो आयज आयकल्यो आनी फाल्यां विसरलो अशें करप शक्य ना. सो त्यो चाली आमी जगयतात, त्यो चाली आमी खंयच सांडोवंक ना. ते तुमकां कोल्लटकर सांगतलेच. त्यो चाली अतिशय परफेक्ट सांबाळ्ळ्या आनी त्या चालीन करपा खातीर तर इतलो हांवें धडपड केली ना जाल्यार एका म्हयन्यान करून दिवपाचो. सो इतली धडपड करून जें कितें आमी केलां तें नक्कीच दर्जेदार आसा हें दिसता, हें फील जाता. दुसरी गोश्ट तातूंत त्या चालींनी बरे शब्द मेळपा खातीरच इतली धडपड जाल्या. सो ते शब्द आनी चाली हें सगळें गदिमा आनी सुधीर फडकेंचो एक गिफ्ट आसा आमकां. आनी हांवें फक्त ह्या गिफ्टाचें एक रूप अशें चेंज केलां की तें भारता खातीर. सो ताचें अस्सलपणां जें आसा, ताची जी ओरिजिनॅलिटी आसा ती हांवें कमी करूं ना. हांव शब्द दिता वाचकांक, कारण तांच्यो कल्पना आसा त्यो सुंदर आसा. वेळेच्या बंधनान हें सांगूं शकचो ना, पूण अशीं म्हाजे कडेन हजारांनी उदाहरणां आसतलीं की हांवें ती हिंदीन सुद्दां कल्पना बदलूं ना. म्हजें पांडित्य दाखोवपाक हें करूं ना. हाचो उद्देशूच आसा जशें आसा तशें भारताक मेळचें. सो नक्कीच तें जातलें. आधुनिक वाल्मिकी असं ज्यांना आपण म्हणतो ते कैलासवासी गौरी माडगुळकर त्यांनी मराठीमध्ये गीत रामायण लिहिलं आणि बाबूजी अर्थात सुधीर फडके यांनी त्याला सुंदरशा चाली लावल्या. बऱ्याचशा चाली या शुद्ध रागावर आधारित आहेत आणि म्हणायला अतिशय चांगल्या वाटतात. हिंदीमध्ये हेच गीत रामायण 70चे श्री दत्तप्रसाद जोग यांनी भाषांतर केले आणि अतिशय सुरेख भाषांतर झालंय. त्या शब्दांचा आवाज, त्याची लय आणि वृत्त, मात्रावृत्त यांचं भान ठेवून श्री जोगांनी याचं भाषांतर केलंय. त्यामुळे म्हणायला जसं मराठीमध्ये म्हणायला सोपं वाटतं तसंच हिंदीमध्ये म्हणायला सुद्धा तेवढं चांगलं वाटतं. नमस्कार. मराठी गीत रामायणाचं हिंदी गीत रामायणामध्ये रूपांतर करताना त्याच्या ऑडिओची जबाबदारी संगीत संयोजक म्हणून ही माझ्याकडे आली. याचा ऑडिओ करताना म्हणजे खरं तर मराठी गीत रामायण याचा जो काही ऑडिओ रेकॉर्ड झालेला आहे तो त्या काळातल्या मराठी गीतांना अनुसरून त्याचं अरेंजिंग झालेलं आहे. म्हणजे त्या गाण्यामध्ये जी काही वाद्य वापरली गेली, वाद्यमेळ जो काही वापरला गेला तो सगळा मराठी होता. आणि आता हिंदी गीत रामायणाचं अरेंजिंग करताना याच्या मूळ चाली तर अजिबात बदललेल्या नाही आहेत, पण त्याचं जे रॅपर आहे, त्याचं जे आवरण आहे ते हिंदी लोकांना अधिक आपलंसं वाटावं यासाठी मी हिंदी लोकगीतांमध्ये जी काही वाद्य वापरली जातात ही वाद्य वापरून त्याचं हिंदीकरण केलेलं आहे. अर्थात म्हणजे एकेका गाण्यात 8 ते 10 हे आहेत, कडवी आहेत, त्याच्या चाली पण वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळं हे करताना एकतर वेळ खूप गेला, पण एकंदर खूप मजा आली. आणि मला आशा आहे की हे हिंदीचं रूप म्हणजे ओरिजिनल चाली ज्या आहेत त्या अशाच्या अशा मी ठेवलेल्या आहेत, पण याचं हिंदीचं रूपांतर करताना त्याचं अरेंजिंग मात्र हिंदी लोकगीतांना अनुसरून केलेलं आहे. आणि मला नक्की खात्री आहे की हे नवीन रूपसुद्धा लोकांना नक्की आवडेल. आता पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान लिटरेचर वाचपाक मेळटलो हिंदीन. तुमी परत आमी तेच्यान उलयतना म्युझिकाचो एलिमेंट आसा आनी परत तो ऑब्वियसली लोक आनी हे जे आमचे पळोवपी आसा ते खरेंच रावले आसतले हे हिंदीन सुद्दां आयकपाक. कोंकणी जरी स्पिकींग ऑडियन्स असली आमी मराठी आमी तितकेच आवर्जून आयकला गीत रामायण. आतां हो हिंदीन आमकां आयकपाक मेळटा. तेन्ना तो प्रोसेस आनी ती विजन कितें आसा आनी हातूंत तुमचो कितको लोकांचो तुमकां सहभाग आसा ह्या टिमीचो? आतां हांवें लास्ट पर्यंत पुस्तकाचे अगदी शेवटच्या क्षणाक पावलें आनी दिल्ली तें सबमीट करपाचें जालें. सादारण विचार तयार जालो तो पर्यंत सुद्दां ऑडिओचो विचार मनान येवं नाशिल्लो. हो सुद्दां माडगुळकर कुटुंबाचो आशिर्वाद आसा. अचानक एका राती धांक सुमार म्हाका श्रीधर काकांचो फोन आयलो आनी मराठीत म्हटलं त्यांनी, म्हणजे त्यांच्या शब्दात सांगायचं तर, एक लक्षात घे की गदिमा आणि सुधीर फडके हे पुस्तकाच्या रूपाने लोकांपर्यंत गेले नाही. ते ऐकायला मिळालं आणि मनात साठलं, ते अगदी घर करून बसलं, तेव्हा ते मोठे झाले. किंवा ते गाणं कमी वाचला असतले, ऐकला खूप असतले. सो लक्षात घे म्हणाले की तुला हे काहीतरी करावं लागेल कारण ते छान आहे. आणि मागीर किडो वळपपाक लागलो तकलेन की कितें तरी करपाक जाय बाबा. आणि अनुभव सांगता, म्हाजे सादारण थोडी ओळख जाल्लेली आसा ह्या म्युझिक क्षेत्रांत जी कितें आसा. हांवें प्रयत्न केलो जाल्यार ताचे जे कोटेशन आशिल्ले ते प्रचंड मोठे.
ते कोटेशनाक खरेंच म्हाका दिसता म्हाज्यासारको मनीस हात लावपाक शकना, कारण ती गाणी व्हडली 56 गाणी. आमची एक सीडी म्हटल्यार 8 गाणी असता, 3 कडव्यांची गाणी असता. कितें असता सीडी म्हटल्यार हे 56 गाणी, प्रत्येक गाणें 8-8, 9-9, 10 कडवे. वयल्यान हांव सांगता हांव कांयच चेंज करचो ना, कमी करचो ना. सो दॅट वॉज नो शॉर्टकट. सो प्रत्येकान सांगलें हां गीत रामायण का, एवढे पैसे लागतील, XYZ अमाऊंट, जी म्हाका केन्नाच शक्य नाशिल्ली. आणि ते तुमचं काम करायचं तर मला दुसरं काही करता येणार नाही, कारण ते जरा जरी खाली घसरला ना लोक आम्हाला मारणार, असेच लोक सांगताले. आणि तातूंतल्यान म्हाका हांव प्रयत्न करतालो कितें करचें. तातूंतल्यान म्हाका 1-2 व्यक्ती मेळ्ळ्यो, एक चिन्मय कोल्लटकर सर आनी किशोर भावे. हांच्यांनी म्हाका एक आदार दिलो की ना आमी करया, पयशे हो विशय ना, आमी हें करया रामा खातीर. आमचें गीत रामायण खंय तरी आमची नाळ जोडलेली आसा ताजे कडेन, वी वील डू इट. तो आधार आशिल्लो. सो तांच्यांनी मनार घेतलें म्हणून हो ऑडियो तुमकां पर्यंत पावता. हांव बरोवन मेकळो जाला, पूण म्हजे भितर आतां योगदान कांय ना, तें सगळें तांच्या हातीन आसा. आनी रेकॉर्डिस्ट संजय दांडेकर, आमचो फोंडा तो स्टुडिओ आसा, ड्रीम युनिक स्टुडिओ, आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आतां जोरदार सुरू जाल्लेलो आसा, जातलें तें पुर्ण आतां. सो म्हाका दिसता एंटायर प्रोजेक्टाक लोक आवर्जून रावले, लोकांनी वाचलाय, लोकांनी ऐकलाय बीन तुमच्या बद्दल आणि ह्या प्रोजेक्टा बद्दल. म्हाका दिसता गीत रामायण हिंदीन लोकां मदीं येवचें, वाचकाकूय आनी लोकांक आयकपाकूय मेळचें. आयुश्यान म्हाका दिसता आमी खंय तरी अशें म्हणटा की आमी निमित्त मात्र. आयज म्हाका दिसता अशें म्हाका व्यक्तिमत्व ह्या काजिल्या कार्यक्रमान मेळ्ळें की ते स्वता म्हणटा की आपूण फक्त कॅटलिस्ट, आपूण फक्त निमित्त मात्र, बाकी सगळो तांचो आशिर्वाद. आनी म्हाका दिसता ह्या आशिर्वादा खातीरूच तांकां म्हाका दिसता तेंच्या फॅमिलीन, गदिमा आनी सुधीर फडके हांच्या फॅमिलीन तांकां शिक्कामोर्तब दिल्यात त्यांच्या कामा खातीर, आनी तो तसो आशिर्वाद सुद्दां तांकां दिला. ह्या कार्यक्रम हांव हांगा सोंपयना, कित्याक गीत रामायण फक्त उलोवन हें लोकां मदीं पावना, तें म्हाका दिसता आयकपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता तुज्या टिमींतलो आयज चिन्मय कोल्लटकर सर आमच्या वांगडा आसा. ओके, आमचे जे पळोवपी आसा तांच्यांनी हे आवर्जून ताचो आनंद घेवचो. हातूर तुमकां एक उदाहरण दाखोवपाक म्हाका आवडटलें की हातून गीत रामायणांतलें जें दुसरें गाणें आसा की सरयू तिरावरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी. आतां हें अयोध्या नगरीचें वर्णन आसा की अयोध्या नगरी कशी आसा, आनी कुशलव ते सांगतात. सो हें गाणें करतना ही चाल म्हाका तर आमकां बदलपाचीच नासली, ह्याच चालीन तें करपाचें आसलें. सो मराठीन तेचे शब्द अशे आसा की सरयू तिरावरी अयोध्या मनोनिर्मित नगरी. आतां हातूर गदिमांची कल्पना आसा ती सरयू नदी आसा तिच्या काठाचेर तें वसलां, हाका खंय फाटो दिवपाचो ना ह्या कल्पनेक. आनी ही कल्पना मनान दवरून तें गाणें बरयल्लें गेलें हिंदी. ताचे शब्द कशे आसा पळया, हिंदी शब्द आनी मराठी शब्द दोनूय तुमकां कोल्लटकर सर गावन दाखयतले. सरयू तीरावरी अयोध्या मनुनिर्मित नगरी, अयोध्या मनुनिर्मित नगरी. सरयू तट पर बसी अयोध्या मनुनिर्मित नगरी, अयोध्या मनुनिर्मित नगरी. या नगरीच्या विशालतेवर उभ्या राहिल्या वास्तू सुंदर. इस नगरी की विशालता पर गेह बने हैं नैन मनोहर. मधुन धावती मार्ग समांतर, मधुन धावती मार्ग समांतर. मार्ग सुरेखित सरल समांतर, मार्ग सुरेखित सरल समांतर. रथबाजी गज पथिक चालती नटुनी त्यांच्यावरी. रथबाजी गज पथिक सभी की गतिविधियां हैं पूरी. अयोध्या मनुनिर्मित नगरी, अयोध्या मनुनिर्मित नगरी.
तशेंच हें जें पुस्तक येता हातूर एक 56 चित्रां आसतलीं. पयलींच्या हातूर 15 चित्रां आशिल्लीं. प्रत्येक गाण्याचें एक अशें जर मानलें जाल्यार 56 चित्रां आसा. ही चित्रां सांगपाक आनंद जाता की डोंबिवलीचे गझलकार आनी चित्रकार अशे फेमस आसात गोविंद नाईक म्हणून, जे मूळचे गोंयच्या लागीं रावपी कुडाळान. सो तांच्यांनी 56 चित्रां काडलीं. प्रत्येक गाण्याचें एक. आनी सुंदर चित्र जें पळोवया आमी, ही सगळी मिनिस्ट्रीन सिलेक्ट केली. प्लस तांच्यांनी सांगलें की आनी एक राम परिवाराचें चित्र तुमी काडून दिवचें रंगीत. सो तो एक ताचें चित्र थंय दिल्ली पर्यंत पावता ह्या माध्यमांतल्यान. आनी म्हजोच एक मित्र निलेश गायधनी जो नाशिक रावता, जो कॅलियोग्राफर आसा, ताणें ह्या पुस्तकाचें मुखपृश्ठ आनी मधपृश्ठ फुडलें फाटलें सगळें तें डिझायन केलां. सो तेंही मिनिस्ट्री पर्यंत पावल्लें आसा आनी ह्या सगळ्यांच्या आमच्या मेहनतीन हें साकार जाता. वेल हांवें म्हटलेलें की दत्तप्रसाद बाब हो फक्त निमित्त मात्र, बट म्हाका दिसता हे निमित्त मात्र करपाक सुद्दां खूब जाणांचो सहभाग लागता. मागीर फक्त तांची फॅमिली म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गदिमा आणि सुधीर फडकेंचीच फॅमिली न्ही, तर स्वताची फॅमिली, स्वताचे फ्रेंड सर्कल अशें आसा कोण लागचे जेंच्यांनी तुमकां परत परत पिडलो आनी सांगलो हे नक्की, करपाकूच नक्की जाय. अशे लोक आसा. एकतर म्हाज्या घरांतल्यान म्हाका खूब सपोर्ट की ह्याच्या खातीर वणवण भोंवचें पडलां म्हाका. खंय अचानक वचचें पडलां. सो म्हजी मिसेस, म्हजी भयणी, 2 भयणी म्हाका, आई बाबा, भाव, हे सगळ्यांनी तूं कितें तरी बरें करता, चल आमी सांबाळटा तें, घरा कडेन कितें कामां आसात जावं कितें. दुसरें म्हजें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आतां सगळेंच ऑफिशियली हांव लीव घालून वतालो किंवा शेनवार आयतार आमी काम करताले, पूण तरी सुद्दां आशिर्वाद आसप म्हत्वाचें. म्हाका केन्नाय तूं बरें करता ही फाटीर थाप मारप. म्हजे सगळे डिपार्टमेंट, म्हजे डायरेक्टर तेन्नाचे नेल्सन फिग्रेडो, आत्ताचे माधव केळकर, सगळ्यांची कौतुकाची थाप म्हज्या फाटीर कायम आसता की तूं बरें करता, वच फुडें कर. आमी सगळें काम सांबाळून करता किशोर भावेसर आनी हांव, पूण मजा की तूं कर हें. दुसरें म्हणजे काही मित्र आसात म्हजे, तातूंत मिलन वांयगणकर आसा, जे बिचोले आसा, पत्रकारितेनूच आसा. सिद्धी प्रभू आसा, सांकळे रावपी. मागीर रेश्मा कारखानीस म्हणून ही गझलकार आमच्या वांगडाच गझल बरोवपी. ताणें म्हाका बऱ्यापैकी आयडियाज आनी सल्लो दिलो वेळच्या वेळी की कशें अप्रोच जावचें दिल्ली. आनी अशें हे अनेकांच्या हातभार लागल्या. अनेक नांवां आसात हातूर. अजून सुद्दां याद केल्यार जातलीं. हांव तांकां सगळ्यांक हांगांतल्यान नमस्कार करता. जर ह्या सगळ्या कॅमेऱ्याच्या वातावरणांत ती आत्तां म्हाका आठवची ना, पूण अशें आसा. सो खूब जाणांचो मदत आनी घरच्यांचे आशिर्वाद, मिसेस, सगळ्यांचे सपोर्ट मेळ्ळा. दत्तप्रसाद बाब, देव बरें करूं. खरेंच बरें दिसलें तुमच्या कडेन उलोवपाक आनी आदली गीत रामायणाची सगळी यादी आनी आतां हे तुजो नवो पर्स्पेक्टीव ऑफ गीत रामायण. तुमकां बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल युअर फ्युचर प्रोजेक्ट्स.